सुमार 2 महिन्यांनी क्राईम ब्रांचची नानुश गोन्साल्विसाच्या मिसिंग बॉडीच्या केशीन चौकशी पूर्ण केल्या आणि आता क्राईम ब्रांच चार्जशीट फायल करता. क्राईम ब्रांचीन चार्जशीटाचेर आपले काम चालू केला आणि म्हयन्या भितर केन्नाय चार्जशीट फायल जावंक शकता. प्रुडंटाक मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण टेक्निकल असिस्टंट मच्छिंद्रनाथ जल्मी, पोस्टमॉर्टम अटेंडंट प्रकाश नार्वेकार आणि फॉरेन्सिकाचो एचओडी एडमंड रॉड्रिगेजाचे घाळपणान हे कर्म घडलां म्हणून कळटा. मात सध्या चार्जशीट खंय फक्त दोगां आड. एडमंड रॉड्रिग्स आणि मच्छिंद्रनाथ जल्मीच्या आड चार्जशीट फायल जातले. 29 सप्टेंबराक जीएमसीच्या मॉर्गांतल्यान महापालिकेक विलो लावंक चुकीची बॉडी गेल्ली. कोणेच दावो केल्लो नाशिल्ल्या विशान नायकाच्या बॉडीच्या जाग्यार चुकून अनुषाची बॉडी महापालिकेक विलो लावंक दिल्ली. चौकशे उपरांत मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विशान नायक म्हणटा ताची बॉडी बॉक्स नंबर 223 दवरिल्ली. ताच्या उपरांत 223 बॉक्साक कितें तरी फॉल्ट आयिल्ल्यान ती बॉक्स नंबर 225 शिफ्ट केल्ली आणि हे करतना रजिस्ट्रारार ते नमूद करपाक जीएमसीचो स्टाफ विसरलो. सप्टेंबरान 223 बॉक्स रिपेर केले, मात तेन्ना विशांताची बॉडी आशिल्ली तशी तातूनच शिफ्ट केली ना. तातून अनुषाची बॉडी दवरली आणि रजिस्टरांतल्यान चुकीच्या नोंदी प्रमाण विशांताची बॉडी समजून अनुषाची बॉडी महापालिकेक दिली. थंयच्या स्टाफान बॉडी नवीच दिसता म्हणून प्रश्नूय केल्लो, मात टेक्निकल असिस्टंट मच्छिंद्रनाथ जल्मी आणि फॉरेन्सिकाचो एचओडी एडमंड रॉड्रिग्सान खंय काना मनार घेतले ना. According to sources, investigating agency has not found any evidence of negligence or any other offense against third accused, Prakash Narvekar. Hence, he is not likely to be charge-sheeted in this matter. With Sridatta Kelkar, Mukesh Kumar for Prudent.